तुका काचाथा कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वदा काळी मुझे सगळे तुका काचाथा कित्याक नियाळ तुका सगळे सर्वदा देखून आपूण साकून पारकून कसनो सो एकच पुत्रान तुझ्या भावार्थी मोसो ते पूत सांगता तेंस भक्तीन सत मानता हे सताचे भूता सतच म्हूण मानता देव सांगता तेंस भक्तीन सत मानता हे सताचे भूता सतच म्हूण मानता कुसा लिपोन आसले एकच ते देव पोन हांगा लिपयताय तेंस तुझे मनशां पोन पुना दोनी सत्ता पाथये उत्साहता आनी दुखे सोरा मागले मागता पुना दोनी सत्ता पाथये उत्साहता आनी दुखे सोरा सगळे मागता सांतो मासा बरी कायना पळेता तरी तुका मोजो देव म्हूण मुसाता तांगडी म्हाका सदांच तुका सडपाक येवं तुजेर आशा धरून तुजो मोग करून तांगडी म्हाका सदांच तुका सडपाक येवं तुजेर आशा धरून तुजो मोग करून जेजू आमचे समकर आसा ताका आमी सुमेस्तां नामान पाठोवया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया
नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया येया नमस्कार करया धनिया सोम्या जेजू येवकरिस्ताच्या सक्रामेंतांत आमचे थंय येवचो तूं आतां ह्या उंड्या रुपार आमचे मदें कोरोस हजर आसाय तुका हांव नमस्कार करतां तुज्या पांयां पडटां तुका हांव आराधन करतां म्हज्या सगळ्या काळजान आनी मोनान हांव तुजेर भावार्थ परगटतां आनी हो थोडो वेळ तुजे सांगाता रावूंक तुजे सांगाता करसूंक हांव आशेतां तुज्या सांगाता आसतना तुजे विशीं चड आनी चड जाणा जाता तुज्या सांगाता हांवें म्हाकाच पळोवंक म्हज्या जिविताचेर एक नदर मारूंक जंय गरज आसा थंय नवेंपण आनी नवी चाल आसा करूंक म्हाका तुजो आदार लाभय स्वादीक जेजू फाटल्या दिसांनी आमचे संगी तूं रावलोय आमकां तुवें सांबाळ्ळाय आमच्या जिणेचे सर्गींची सर्व आत्मीक देणी वतून आमकां तुज्या तीर भावार्थान परवश्यान विशेश करून तुज्या काकुळतीन आमा सोमेस्तांक तुवें भरलें कश्टा अनवरां मदें आमचे जिणेचें तरूं बुडतना आमकां तूं भद्रतेचो आसरो जालोय आमी सांडून गेल्ल्या वेळार आमकां तुवें बुजयलें पातकांत पडुल्ल्या वेळार आमकां तुवें बक्षिलें निराशी जाल्ल्या वेळार धैर्य तुवें आमकां दिलें पडुल्ल्या वेळार हात धरून आमकां तुवें उठयलें मोगाळा जेजू सर्गींच्या राया तुजो सर्गींचो वैभव तुवें सांडून मनशा रूप घेवन तूं ह्या संवसारी आयलोय तुजें गुपीत तशें परगट जिणयेंत तूं तुज्या बापाक विधेय जालोय शकी कुर्सार मरोवन नव्या जिविताचो करतार तूं जालोय तुवें तुज्या बापाची खुशी करूंक आनी सर्गींचें राज परगटूंक आमकां आदार दिलोय आमची योजना आमची आलोचनो तुजे मुखार आमी दवरता ती सकड तूं वारोवन पळोवन जें कितें तुका म्हूण बरें म्हूण दिसता तें सकड आमच्या जिविताक तूं फावो कर तुजे कुशेकाल आमी सोमेस्तांनी जियोंक आनी अशें तुजो मोग आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत आमच्या सेत समारा आमी हेरांक दिवंक तुजो आदार आमकां दी हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सोमेस्त आमी बसया सोम्याक आमी आराधन करया आमची नदर त्या उंड्या रस्त्या जेजू वयर आमी कोसोवया जेजू जावन आसा मोगाळ जेजू जावन आसा दयाळ तो जावन आसा कुरपेचो सागोर आमा सोमेस्तांचो सोडवणदार आनी तोच जेजू आमचे मोदेगात आसा ताका आमी स्तुती होगळाप करया ताका आमी आराधन करया कित्याक आमा सोमेस्तां पासून तो हांगासर आमचे मुखार आसा उंड्या रुपार तो आमचे मुखार आसा आमी सोमेस्तां ताका आराधन करया स्तुती करया गावून गीत जेजू मोगाळा आराधन तुका तुमच्या बोगलेन आसा स्वादी सक्रामेंता बुकान गीत नंबर 9 पान नंबर 9 ी
जिसू मोगाळा आराधन तुका जिसू दयाळा आराधन तुका कृपे सागरा दैविक तुझो मोग वांटून आसाय मुंड्यार पालतो लिपोन आसाय दैविक तुझो मोग वांटून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पोवीस सांगा तुझो दिवून आसाय कृपेन तूं आमकां नेटून आसाय पोवीस सांगा तुझो दिवून आसाय जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू मुंडो सोम्यांतू जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाभूंसो मुंडो सोम्यांतू जिविताचो आत्मी जिवीत आमकां लाभूंसो सर्गींच्या मान्ना आमकां पोसो पवित्र इंडात आपल्या एकवटांसो सर्गींच्या मान्नात आमकां पोसो पवित्र इंडात आपल्या एकवटांसो जेजू मोगाळा आराधन तुका जेजू दयाळा आराधन
São Paulo सांगता परसिल्लो जावं देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप क्रिस्तासोवे आमकां आसा त्या एकवटांत सर्गेची सर्व आत्मीक दनी आमचे वयर वतून ताणें आमकां आशिर्वादांनी भरल्यांत. São Paulo एफेसकारांक बरोवन अध्याय 1:3 अशें सांगता. सोम्या मुखार आमी आसा ह्या वखदार ताका आमी अर्गां दिवया ताचो उपकार आमी बावोडया. आमची जबाब अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आमकां मनीस जावन रचल्ल्याक आमकां भावार्थांत थीर केल्ल्याक आमकां क्रिस्ती कुटुंबांत जियोंक फावो केल्ल्याक बरें कुटाम फावो केल्ल्याक कुडीची बरी भलायकी तशेंच मोतीचें समाधान दिल्ल्या खातीर दिसपडतो ग्रास तुवें दिल्ल्या खातीर जिणेंत सुख संतोष समाधान दिल्ल्या खातीर दिसपडतो ग्रास आमा सोमेस्तांक तुवें दिल्ले खातीर आमच्या सर्व कामांत आनी योजनांत यशस्वी तुवें लाभयल्ल्या खातीर हेरांत हांव तुजो मोग आमकां दिल्ले खातीर कुटुंबांत तुजो मोग आमकां अणभव करूंक दिल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत विविध योजना सफळ केल्ल्या खातीर ह्या पूर्ण शेताक येवंक तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आत्मीक गटाय तुज्या उंड्या आनी रक्तान आमकां दिल्ल्या खातीर आमच्या कुटुंबांत वडिलांक बरें काम तशेंच दिसपडतो ग्रास तुवें दिल्ले खातीर कृषिकांक बरें बेळें आनी गरजेचो उदक तुवें फावो केल्ल्या खातीर साबार युवजनांक काजारी बेसांत एकवटून कुटुंबां जिवीत जियोंक फावो केल्ल्या खातीर कुंभसारांत आमची पातकां तुवें बक्षिल्ल्या खातीर मोगाचो उपादेश तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर सदांच आमचे सांगाता तूं रावल्ल्या खातीर जिविताच्या हर एक घडये तूं आमचे सांगाता रावल्ल्या खातीर आमच्या जिवितांत यशस्वी तुवें लाभल्ल्याक मौन आमी रावया जेजूक जेजून आमी आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक आमी अर्गां दिवया. सदांच तूं आमचे सांगाता रावता आमकां सर्व विघ्नान वारांतलें तूं राखून व्हरता जिविताच्या हेर एका मेठांनी आमचे सांगाता तो रावता कुडीची भलायकी तो दिता मोतीचें समाधान तो आमकां दिता त्याच सडवंदराक माऊनपणी आमी अर्गां दिवया. आमच्या जेजून आमच्या जिवितांत आजापां केल्यांत त्याच सोम्यातावन अणभव केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन गावया गीत सगळ्या काळजान. काळजान सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सोम्या तुका नावाडटा सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा अर्गां तुका होगळाप
तुका स्तुती तुका वंदन तुका उलगां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका आमचे हे जिणे तुझेच देणे कितेंच नाही आमी तुझे विणे आमचे हे जिणे तुझेच देणे कितेंच नाही आमी तुझे विणे उलगां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका उलगां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नवाळटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा उलगां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका उलगां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका संतोष लाभयताय सुख दुखान आमच्या सांगार येताय मागणे आयकताय संतोष लाभयताय सुख दुखान आमच्या सांगार येताय उलगां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका उलगां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका सगळ्या काळजान सौम्या तुका नवाळटा सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळटा उलगां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका उलगां तुका होगळाप तुका स्तुती तुका वंदन तुका जेजूकू आमी आराधन केलें जेजूची स्तुती आमी गायली जेजूक अर्गां होगळाप आमी दिलें काळजांत हांव ताका आमी अर्गां दिली आतां आमचें सगळें जिवीत जेजूक आमी समर्पण करया जेजू आमचो आमच्या जिणयेचो रचणार आनी पोसणार आमी जेजूक आराधन करता आतां ही घडी जेजूक आमी समर्पण करची ताचे लागचें बोक्सांनी आमी मागचें आतां हो वेळ आमकांच आमी जेजूक समर्पण करया आमकां आमच्या कुटुंबाक कुटुंबाच्या सर्व संद्यांक आमच्या फिरगस कुटुंबाक ह्या पूर्ण शेताक आमच्या गांवाक आमच्या देशाक सर्वांक जेजूच्या हाती आमी समर्पण करया
आमची जबाब सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. म्हजें सगळें जिवीत, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सगळें म्हजें कुटुंब, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. म्हजी आवय बापाय भाऊ भयणी, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सगळें आमचें फिरगज कुटुंब, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. म्हज्या वाड्यांतली सर्व कुटुंबां, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सर्व म्हज्यो आशा आनी काळजाचे अत्रेग, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सर्व म्हजी मागणी आनी प्रार्थना, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. म्हजी पातकां आनी अस्कतकाय, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सर्व म्हज्यो बऱ्यो आनी वायट सवयो, सुम्या हांव तुका समर्पिता. हांवें मुखार करूंक येवजिल्ली सर्व म्हजी योजना, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. म्हज्या जिविताक तुवें केल्ली मांडावळ, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. म्हजी पिडा शिडा कश्ट दूख, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. म्हजी गिरेस्तकाय सुख आनी संतोष, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. म्हज्या कुडीची मानसीक आनी आत्मीक भलायकी, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. परगवंताच्या म्हज्या कुटुंबादारांक आनी मोगाच्यांक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. आमच्या बावरियाच्या सर्व अक्रिस्ती भावा भयणींक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. आमच्या पापा साहेबाक बेस्प साहेबाक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. आमच्या विगारांक, सर्व याजकांक आनी धार्मीक बाबा भयणींक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. मिसांव गांवांनी सेवा दिवच्या आनी तुजें उतार परगट करच्या सर्व मिसांव परगटणारांक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. तुज्या राजा खातीर कश्ट दगदवणी भोगतेल्यांक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सर्व आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सर्व आमच्या शिक्षक शिक्षकींक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. अनाथाच्या आस्त्रांनी वावुरतेल्यांक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. हेरांची सेवा करतेल्यांक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. काजारी बेस जोडूंक चिंतिल्ल्या सर्व जोडयांक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. ह्या वर्सा काजारी बेस आपणायिल्ल्या सर्वांक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. दुबळी खयेंत कश्टांतल्यांक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सर्व आमच्या युवाजनांक आनी भुरग्यांक, सुम्या जेजू हांव तुका समर्पिता. सोमेस्त आमी दिमी घालया. जेजूक संपूर्ण रितीन आमकां समी समर्पण करया. जशें जेजू ह्या संवसारी आयलो आनी संपूर्ण रितीन ताणें आमकां आमचे खातीर आमच्या पातका खातीर समर्पण केलो, तशें आमी आमचें सगळें जिवीत जेजूक समर्पण करया. गावून गीत सगळोच जेजू समर्पिता. Soglos Jesus समर्पिता. तुझे सराम ओपसिता. सतां स्मोक ताचेर पातयेव ताचेर थंय हांव जियेता. सर्व साव दिता. सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सडवनारा हांव समर्पिता. सर्व साव दिता. सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सडवंदारा हांव समर्पिता. सगळो जेजू समर्पिता. ताच्या पाया सर पडता. लौकिक कुशालाय ससांड
सोम्या आकाता सगलो सावनेता सगलो सावनेता सगलो म्हाका चडवंदारा हांव समर्पिता सर्व सावनेता सर्व सावनेता सगळंच म्हाका चडवंदारा हांव समर्पिता देवाचें उतर आमच्या मेटाक उजवाड तें आमचे दिसपडते जिणयेक प्रकाश फांकयता. आतां देवाचें उतर आयकोंक आमकां सामी तयार करया. सोमे सामी उबी रावया. आज आमी नियाळ करचो विशय कश्टांत अर्थ आसा. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, जोबाचें जिवीत कशें आसलें म्हणून आतां आमी आयकुया. आनी जोबाचो मानोभाव देवा थंय आसलो तो मानोभाव कसो आसा म्हणून आमी पळोवया. तेन्ना जोब उठलो, ताणें आपलो दोगलो पिंजलो आनी आपले केस तासले. तो धरणीर सरपडलो आनी ताणें म्हळें, विणगो हांव म्हज्या आवयच्या गर्भांतावन भायर सरलो, विणगो हांव परतून वेतलो. सर्वेस्परान दिलें, सर्वेस्परान काडून व्हेलें. सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं. ह्या सगळ्या विघ्नांत जोबान पाताक करूंक ना आनी तो देवा विरोध कसलेंच अनुचित उलोवंक ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उलोवकार. सोमेस आमी बसया. देव बऱ्यांक कश्ट येवंक सोडटा. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत एक ना एक रितीचे कश्ट आसाच आनी कश्ट आमच्या जिविताचो एक वांटो जावन गेल्या. थोडे फावटी आमी आयकता, वाचता, न्यूजपेपरार वाचता, टीव्हीर आमी पळयता, माध्यमार आमी पळयता, खंयी एका बऱ्या जाग्याक म्हणजे पूण शेताक जावं पुरो, खंयी एका बऱ्या जाग्याक तेंपलाक वचूंक पुरो आनी थंय धांवन पाटी येत आसतना अवघडाक बली जाल्ले आमी आयकता, वाचता. तशेंच एका कुटुंबांत एकलो दादलो मनीस आपल्याचें कुटाम तो सांबाळटा, बायले भुरग्यांक तो सांबाळटा आनी तो मात्र भायर वचून त्या कुटुंबाक सांबाळतात आनी एका अवचित अवघडाक तो बली जाता. तर तवळ आमच्या मोतींत सवाल उदोवचें एकच, देवान कित्याक अशें केलें? देवान कित्याक त्या बऱ्या मनशाक अशें केलें? कित्याक त्या मनशाच्या जिवितांत कश्ट दिलें? सबार सवालां आमच्या मोतीक येतात. केदाळे कुटुंबांत मरण येता आसतना एका रितीचें भिरांत आमकां दिसता, कित्याक अशें जालें? कित्याक म्हाकाच म्हज्याच कुटुंबाक कित्याक मरण आयलें? कित्याक अवचित अवघडान तो बली जालो? असलीं सबार चिंतनां येतात. तशेंच जोबाचें जिवीत कशें आसलें तें आमी पळोवया. जोब एक प्रामाणीक व्यक्ती, निर्दोशी तो जावन आसलो. देवाक भियेवन तो चलतालो. सकड देवाच्या महिमे खातीर तो करनासलो. ताचे थंय आस्त बदीक आसले, पयशे आसले, गोरवां आसलीं, बोकरे आसले, कुटाम आसलें, बायल आसली, भुरगीं आसलीं, सकड बऱ्या रितीन जावन आसलें. पूण कितें जाता? एक अवघड थंयसर घडटा. सकड एका फाटल्यान एक नाश जाता. जें कितें ताचें थंय आसलें सकड तें पयस चलता. म्हणजे पयशे आसले पयशे चलतात,
बोकरे आसले गोरवां आसलीं सकड नास जातात ताची भुरगीं मरण पावतात आनी तो उरता ताची बायल मात्र उरता आनी जोबाचो मांडो भाव कसो आसलो थंय आमी आतां जोबाच्या पुस्तकांत हांव तो आयकलें आतां आयकलें देवाच्या उतरांत हांव आयकलें विणगो हांव आयिल्लो ह्या संवसाराक हांव आयिल्लो आवयच्या गर्भांत हांव ह्या संवसाराक हांव आयिल्लो आनी विणगो हांव परतून फाटीं वेतलो सर्वेस्परान दिलें सर्वेस्परान काडून व्हेलें सर्वेस्पराचें नांव सदैव जावं पळया कसलो मांडो भाव जोबाच्या जिवितांत सकड आसता आसतना म्हजो आनी तुजो मांडो भाव कसो आसता आनी सकड गेल्ल्या वेळार नास जाल्ल्या वेळार म्हजो आनी तुजो मांडो भाव कसो आसता जोबाच्या जिवितांत हांव जायते आमी शिकोवंक आसा आमचो मांडो भाव तसलो जावंक जाय म्हजो आनी तुजो मांडो भाव जोबाच्या जिविताचो जावंक जाय म्हणून आतां आयकल्लें देवाचें उतर आमकां सांगता थंयसर रावना ताचे उपरांत जोबाचो ग्रंथ आमी सगळो वाचलो तर आमकां विविध तरांचे गणितां थंयसर दिसून येतात पयलें जावन ताच्या सगळे कुडयेक पांयां हांव ताळवे पर्यंत तकलेच्या ताळवे पर्यंत केसोळी जातात करपून तो बसता पळया कले कश्ट ताच्या जिविताक येत आसतना आमच्या कुडीक एक केसोळी जाल्यार आमकां ती सोसून व्हरूंक जायना पूण हांगासर जोबाच्या जिवितांत पळया जोबाच्या कुडीक पळया सगळ्या कुडीक केसोळी थंयसर जातात तवळ ताची बायल येता आनी सांगता तूं तुज्या प्रामाणीकपणांत आनीकी थीर रावताय देवाचेर शिराप घाल आनी मोर म्हणटा पळया कसलीं उतरां आपल्या बायलेत हांव ताका आयकोंक मेळ्ळी पूण जोबाची जबाब अशी आसता तूं एके मूर्ख स्त्रिये भाशेन उलयताय आमी देवा कडचें सूख स्विकार करता तर दूख कित्याक स्विकार करूंक नजो पळया कसलो मांडो भाव आमच्या सोमेस्ताच्या जिवितांत सकड बरें जाता आसतना आमी तें स्विकार करना गे संतोशान दोनी हात मुखार आमी दवरन तें स्विकार करता रावन आमी स्विकार करता तर आमच्या जिविताक इल्लेशे कश्ट येता आसतना ते आमी स्विकार करूंक नजो गे खंडीत स्विकार करूंक जाय कित्याक हर एका कश्टांत देव आमचो भावार्थाची परिक्षा तो करता ताचे उपरांत थंयसर ताच्या जिवितांत ताचे इश्ट येतात एक जाण इश्ट येतात तुवें पाताक केलाय त्या देखून तुका ही शिक्षा म्हणून ते सांगतात पूण ताच्या सगळ्या जिवितांत तो निर्दोशी जावन आसलो प्रामाणीक जावन आसलो तो देवा हांव पयस वचना देवा सांगाताच तो रावता आनी असो प्रतिफळ जावन निमाणें ताच्या जिवितांत जें कितें ताणें होगडायलें सकड ताच्या जिविताक मेळटा तर मोगाच्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कसलो मांडो भाव आसूंक जाय हांव जोबाचो मांडो भाव म्हज्या जिवितांत रुतां करता गे तसलो मांडो भाव पॉजिटीव एटिट्यूड सकारात्मक चिंता म्हजे थंय आसा गे एक घडीभर आमी चिंतून पळोवया आमचें जिवीत कश्टाचें जालां तर देवा हांव करपा मागची गरज आसा टिचर इस्कॉलांत भुरग्यांक परिक्षा करता एग्जाम तांकां दिता कित्याक पासत म्हळ्यार हांवें शिकयलें भुरग्यांक कितलें समजलां कितलें तांणी आपल्या जिवितांत ग्रासीत केलां कितलें जिविताक तांणी अणभव करूंक शकल्यांत कितलें समजलां तांकां म्हणलें ती परिक्षा करतात त्या देखून ती परिक्षा करता न्ही भुरग्यांक शिक्षा दिवचे पासत तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत देव आमची परिक्षा करता कशें कश्ट आमच्या जिवितांत दिवन आनी त्या कश्टा वेळार हांवें आनी तुवें विश्वास दवरूंक जाय कोणा वयर त्या जेजू वयर तर मोगाच्या भावा भयणीनो जिणेंत कश्ट आयिल्ल्या वेळार देवाक जर आमी कित्याक कश्ट म्हणून सवाल करतना देव अशी जाप दिता कोण ना म्हज्या पुताक पळय तोय खुर्सार कश्ट सोंसता म्हज्या पुताक पळय तोय खुर्सार कश्ट सोंसता तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमचे कश्ट सोम्याक आमी समर्पण करया जिणयेच्या हर एका घडये एक ना एक रितीचे कश्ट आसाच ल्हान भुरग्यांक शिकचे कश्ट जावं पुरो ह्या दिसांनी एग्जाम आसा शिकपाचे कश्ट थोड्यांक वावराचे कश्ट वावरा थळार कश्ट थोड्यांक कामच मेळना
तर हर एकल्याच्या जिवितांत एक ना एक कश्ट आसाच ते सकड कश्ट आमी सोम्याक आमी समर्पण करया गावून गीत जिणयेच्या कश्टा वेळार. जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी बोटा दुकानी सूख रसलोलो तसो सांबाळटा सदा. जिणयेच्या कश्टा वेळार दोळ्यांनी बोटा दुकानी सूख रसलोलो तसो सांबाळटा सदा. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोट पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोट पर्या लागींच हांव तुज्या. आमच्या जिवितांत तळणेक आमी संपडता. अतकरांतल्या त्या पासांत आमी आसतना जेजू आमचे सांगाता तो आसता. कुर्साची सावळी आमकां देव दिता ताका आमी पळोवया. जेजूक आमचे जिवितांत आमी घेवया आनी अशें आमचें जिवीत जेजूक आमी समर्पण करया. तळणी संपडताना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. तळणें संपडताना अंतरांतल्या त्या पासा कुर्साची सावळी ताची दाखयता सारकी दिशा. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोट पर्या लागींच हांव तुज्या. चंचल जायनाका कंगाल जायनाका आसतलो पोट पर्या लागींच हांव तुज्या. सुमिस्तामी धिमी कल्या. आमचे कश्ट आमचे काळजाचे आटे बिटे आमचे काळजाचे अत्रेग जेजू मुखार आमी दवरया. मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदात आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी उक्तें जातलें. ही उतरां
उंड्या रुपार हजर आसच्या आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची जो कोण भावार्थान मागता तो घेता मुळां जेजून तर मोगाच्या भावा भयणीनो त्याच भावार्थान आनी स्पिरितान आमची मागणी जेजू मुखार आमी दवरया. आतां विविध गरजो उसारता आसतना मावणपणी त्या गरजां खातीर आमी सोमेस्तां मागुया. मागया आमी पवित्र सभे खातीर आनी तें चलोवन व्हरच्या सर्व मोण्याऱ्यां पासोतू, पापा साईबा पासोतू, सर्व गोवळ्यां पासोतू, सर्व याजक आनी धार्मीक भावा भयण्यां पासोतू आमी मागया. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांनी देशांत राज करचें आखांत भेंभिरांत पयस करच्या दिशेन वावुरच्याक आतां आमी सोमेस्तां मागया. आमच्या देसजे पासोतू मागया. आमच्या गोवळ्या पासोतू आमी मागया. देसजेन वावर करच्या सर्व ह्या जाका पासोतू धार्मीक भावा भयणी पासोतू आमी मागया. देसाची सर्व योजना जेजू समोर आमी समर्पण करया. मागया आमी आमच्या कुटुंबा पासोतू, कुटुंबांत आसच्या ल्हान भुरग्यां पासोतू, युवा जनां पासोतू, वडिलां पासोतू, मलगड्यां पासोतू, तशेंच प्रायस्त भावा भयणी पासोतू आमी सोमेस्तां मागया. आमच्या कुटुंबांत समाधान रास कर अशें आमी जेजू लागीं मागया. कुटुंबाचो संबंद वाडोवन येवंक मोया मोगान आमी सोमेस्तांनी जियोंक जेजू लागीं आमी मागया. कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासोतू मागया. देव तांकां सासणीक विशीव फावो करून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या वाड्यांत माया मोग एकवट राज करून एका मनाची आनी एका काळजाची जावन जेवचे खातीर आमी सोमेस्तां आतां आमी मागया. परगांवांत आसच्या सर्व आमच्या भावा भयणी पासोतू मागया. थंयसर वावर करच्या सर्व युवा जनां पासोतू, सर्वां पासोतू आमी मागया. आमच्या कुटुंबादारां कोण जीं कोण थंयसर आसात तांचे पासोतू आमी मागया. ह्या पुणशेताच्या निर्देशका पासोत आमी मागया. हांगासर वावर करच्या सर्व धर्म भावा भयणी पासोत आमी मागया. मुखल्या दिसांनी परिक्षा आसा भुरग्यांक आनी ती परिक्षा बऱ्या रितीन बरोवंक तांची मोत उजवाडोवन दी म्हणून त्याच जेजू लागीं आमी मागया. आमच्या युवा जनां पासोत मागया. तांचो बेस विंचून काडूंक तसो जेजू तांची मोत उजवाडावन दी म्हणून मागया. तांचो फुडार बांदून हाडूंक एक बरें काम तांकां फावो करून दी म्हणून आमी सोमेस्तां मागया. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. आमचे दोनी हात उबारून जेजून शिकयल्लें मागणें आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामकें येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवं दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमच्या जिविताचे हर एक घडये आमकां सोम्याचो संगत जाय आमकां ताच्या कृपेचो आदार जाय तो सदांच आमचे संगी आसो म्हणून मागून ताचो आशिर्वाद घेवच्याक आमचेर घेवच्याक आमच्या कुटुंबावेर घेवच्याक आमी तयार जावया. Diavola sacramenta sășteană-man căruia purviliatea rupa botla novioriti agaria să-l volvecea hăstăt vișvea Bavata ce bol devia să-și mama tăși sputa hlasari stuteza podvi măima să-sna e ca stalia îțita Tu ca toca cea spirita să mă bina varta. Amen. प्रार्थूया. ये देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडा सुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे तें आमी भोगीत सरकू तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मेस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाच्यानो तुमकां सोमेस्तांक ह्या पुंतळाक मोगाचो स्वागत. आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार ह्या इराद्यां खातीर आमी मागया. जस्टीन पायस साम पाऊल वाडो, पेड्रिक लिल्ली पायस आनी कुटाम साम पाऊल वाडो, नेल्सन पिंटो पुना, विल्सन पिंटो पुना, जोसेफिन मिरांदा फेरार, जेसिंता वेगस बंटवोळ, फेल्सिटा मिनेजस साम फ्रांसीस दुसरो वाडो, सिसिलिया डिसोजा साम फ्रांसीस दुसरो वाडो, फेलिक्स इल्डा डिसोजा आमेंबळ, रायन लोबो आनी कुटाम नित्यादार वाडो, अनिता पेरीस पेजार, रोहन पिंटो रोवियन पिंटो साम पाऊल वाडो, मेल्विन रोड्रिगस सांजुजे वाडो, स्टीवन मॉरस साम पेद्रू वाडो, लिल्ली सल्टाना किरें आनी सगळ्यांनी अर्गां जावन दिल्यांत तांच्या इराद्यां खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. देवादीन फादर इजिदोर नोरोन्ना पासोत, तशेंच देवादीन मोन्सिंजोर फादर इलरी गोन्साल्वीस हांच्या पासोत लिल्ली पिंटो हांकां, तशेंच देवादीन लॉरेन्स फेर्नांडीस हांच्या खातीर लॉयड फेर्नांडीस देवादीन जाल्ल्या ह्या जकांक, तशेंच बावाक सासणीक विशय आमी मागया. आनी सर इराद्यां खातीर आमी मागता आसतना आमच्या इराद्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया.
मोगा विन्या संगी आम्ही आया संतोष बोटानी असून बापा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा देवानी धनी तू आमच्या या काळजात आणि आमच्या या मौनात वाकंता बापा तुका पेटोंक मोगा वचो आमच्या काळजात मोगा विन्या संगी आम्ही आयल्या संतोष वोटानी वसून बापा तुका वेदी भोवती आम्ही जमल्या स्तुती गाव तुझी धन्या देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसो जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो कश्टा वेळी जो कोण थीर रावता तो सुभागी म्हणटा आयची वाचपां तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांतले सर्व कश्ट जेजूक आमी समर्पण करया भावार्थान ताचे सांगात आमी मुखार सोमकवया आनी ताची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सोमेस्ता मागया म्हज्या भाव भयणीनो ह्या पवित्रतेन फावो तो बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो मुसगुण्या उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पसत बगेव सदांच सांवकार मरेक सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन. सोमिया काकुद क्रिस्ता काकुद क्रिस्ता काकुद सोमिया काकुद सोमिया काकुद प्रार्थुया सर्वेस्परा तुझे पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवंक भगवंत सुवांव पावलो दुसऱ्याच्या सताच्या आनी प्रितिमोगाच्या आत्म्यान तुवें ताका भरलें ह्या परबे दिसा आमचे पासून तूं तें करतात ती विनाती मानून घेवन ताचे देखी प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रितिमोगान जियोंक आमकां कृपा दी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससना सांत जाकोबाच्या पात्रांतले वाचप कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस बागिन्स सई ताचे वरवणी जातास आपलो मोग करतल्यांक देवान बसयल्ले जिविताचो मुकोट तो जडतलो कोणीय मनशान आपणाक ताळणे आयिल्ल्या वेळार देव म्हाका ताळण्यांत घालता म्हणून म्हणनाय कित्याक देवाक वायटाची ताळणी येना आनी तो कोणूच ताळणी हाडिना बगार हर एक व्यक्तीक आपलोसो व्हडल्या ताळण्यांत हाडटात ताका बलयतात एक व्हडली गर्भेस्त जातास पाताक जल्म दिता आनी पाताक परते वाडतास मरण हाडता देखून तुमी म्हजे मोगाच्या भावानो भयणीनो फटून पडिनाकात
हर एक उत्तम दान आनी हर एक संपूर्ण देणी सर्गीतावन येता. सगळ्या उजवाडाचें मूळ कारण जावन आसलेल्या भावातावन ते देंवन येता. त्या बापातावन बदलावणची सवळी लेगून ना. ताची सगळी रचण्यांत आमी प्रथम फळ जावन आपलेच कुशेन सताच्या उतरांत मारिफात ताणें आमकां जल्म दिला. देवाचे उतार हे. श्लोक. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. सुरेस्परा, जो मनशाक तूं शिक्षीत करताय, जाका तुज्या उपादेश मुखांत्र तरबेत दिताय, तो मनीस सुभागी. वायटाच्या दिसांनी तूं ताका समाधान दितलोय. श्लोक. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. सुरेस्परा, आपल्या परजेक नाका म्हणून सोडचो ना. आपले विंचून काडिल्ल्याक तो सांडचो ना. जर ती निती प्रमाणे जातली आनी सर्व यथार्थ मनाची ती मानून घेतली. श्लोक. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. म्हजो पांय निसारता म्हणून हांव चिंता आसतना तुजी दया सुरेस्परा म्हाका उखलून धर. म्हजी काळजांत खंत हुस्को सडना. तुजी बुजावण म्हजी आत्म्याची शांती संतोश दिता. श्लोक. तुवें शिक्षीत केलाय तो मनीस सुभागी. Alleluia, 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 Alleluia. जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा आनी म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे सशी येतल्या. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोपे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका विसुम्या. जेजूचे शिस उंडे हाडूंक विसरलेले. मसव्यांत तांचे लागीं एका वयर उंडो नाथुल्लो. अशें आसता जेजू तांकां सत्राय सांगून म्हणालो, पळया, फरिजेवांच्या आनी तशेंच हेरोदीच्या कमीराची सत्राय घेया. आनी शिस एकामेका तर करन म्हणाले, आमचे लागीं उंडे नान देखून तो अशें म्हणटा जाय. पूण जेजू हें जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो, तुमचे लागीं उंडे नात म्हणून तुमी कित्याक चिंता करतात? आजुनी तुमकां समजना? तुमकां तितलें पारखूंक कळना? तुमची मत तितली धाड्डी जाल्या? दोळे आसून तुमकां दिसना आनी कान आसून तुमकां आयकना आनी तुमकां उगडास ना? 5 उंडे 5,000 हांवें मोडून दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडले? 12 म्हणून तांणी जाप दिली. आनी 7 उंडे 4,000 हांवें मोडून दिल्ल्या वेळार कितलीं दालीं कुडके तुमी भरून काडले? 7 म्हणून तांणी जाप दिली. तवळ तो तांकां म्हणालो, कशें तर आनीकी तुमकां समजना? देवाचें उतर हें. वखरी तुका क्रिस्ता. कश्टां वेळी दृढ रावता तो मनीस भागी. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबा आनी भयणीनो, कोडू वखात पिवूंक वा कोडसाणेच्यो वस्तू खावंक आमकां इल्लेशे कश्ट मारतात, इल्लेशे आमी फाटीं सरता. पूण साखरेचें गोडाचें इल्लेशें आसला तर, चॉकलेट आसा तर
बेगीन आमच्या थाळ्यांत हांव सकला देंवता ते सकडांक सदांचे वैगी सकडांक तशेंच थंयसरल्यान चिंताप सकडां कडेन आसा आवय कोडू वकात बळान भुरग्यांक दिता कित्याक जिबेक कोडू जाल्लें कुडीक बरें खंय एक जराल चिंताप जिबेक बरें जाल्लें जिबेक कोडू जाल्लें कुडीक बरें खंय तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत इल्लेशे मुणी कश्ट नाका गे खंडीत जायचे आमच्या जिवितांत हर एकल्यांक कश्ट आसा आनी कश्टाक अर्थ आसा आनी तसो संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां आयकूंक मेळटा कश्ट जिविताचो एक वांटो जावन गेला कश्ट नातुल्लो व्यक्ती कोणूच ना गंधाचो कुडको कितले आमी जरयता तितलो चड परंबळ तातूंत तावन येता कोबाचो ज्यूस वा ताचो रस आमकां पियोंक मेळाचे तर खूब गण्या घालीचे पिठो पिठो जाय जंय तवळ मात्र आमकां तिसल्या कुशीन जावन ज्यूस मेळटा रस आमकां मेळटा तशेंच आमचें जिवीत कश्ट नातिल्लें जिवीत मोरचें आमी जियेता इंगल्या रुपार आसचें वज्र तें चड मोलादीक आनी खरें जावचें तर कितें करी जाय तें उदकांत उब येवच्या त्या उदकांत घाली जाय उब ताची काडी जाय म्हळ्यार जशें भांगार पोरजळाचें तर ताचें तें आसलें तें उणेंपण कितें सकड लोंगडाचें कितेंय संगती आसात तें काडीचें तर तें उज्यांत घालतात आनी नितळ करतात तशेंच आमचें जिवीत कश्टांत आमचें जिवीत नितळ जाता कश्ट हर एकल्याच्या जिविताक एक ना एक रितीचो अर्थ आमकां दिता आनी आयची वाचपां आमचे कश्ट आमचें उणेंपण आमी वळखून घे जाय आनी आमच्या कश्टांनी आमी दृढ रावूं जाय आमची आतांची परिस्थिती मुखली परिस्थिती आसची ना आतां आमी दुबळीकायेन कश्टोन आसां तर मुखार आमी संतोश जातले तर मोगाच्या भाव भयणीनो इल्लोसो नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें सांत जाकोबाच्या पत्रांतलें आनी थंयसर कश्टांच्या वेळी दृढ रावता तो मनीस बागीच सई म्हणटा जो कोण जेजू सांगाता ताच्या जिविताचे कश्ट फूड करता आनी मन दारून मुखार तो येता जिवितांत मुखार तो वेता तो बागीच सई म्हणटा सांत जाकोब जिविताचो मुकुट तो जोडटलो वय मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिवितांत तो मुकुट सस्नीक जिविताचो मुकुट आमी जोडीचे तर आमच्या जिवितांतले कश्ट आमी फूड करन जेजू सांगाता आमी मुखार वचूंक आयचें पयलें वाचप आमकां उलो दिता सुवार्तेक आमी या मार्काची शुभ वार्ता आमी आयकली आनी थंयसर जेजू आनी शिस मचवेर गलिल्या सरोवर उतरतना उंडो घेवंक विसरलेले तांचे लागीं एकच उंडो आहलो एका जागी चड तांचे लागीं उंडो नातुल्लो कश्टांच्या परिस्थितीक ते शिरकाले म्हणून चिंतात कोण शिस अशें चिंतात पूण जेजू ह्या कश्टाच्या परिस्थितींतय तांकां एक शिकोवन दिता आतांची शुभ वार्ता आमी आयकली तर एका फाटल्यान एक सवाल जेजू करचें आमकां दिसून येता तें लगभग 8 सवालां वाचूंक आमकां मेळटात सवालां म्हणटा आसतना आमी आमच्या जिविता वयर इल्लेशी सुकण्या नदर घालता इल्लेशें चिंताप आमी आटयता कोणी आमकां सवाल विचारता तर आमी कितें करता इल्लेशें चिंतूंक पडटा म्हळ्यार त्या सवालाक जापी सोदूंक आमी सोमेस्तां प्रयत्न करता तशेंच हांगासरी शिसी तशेंच जापी सोदूंक प्रयत्न करतले हांगासर जेजू तांच्या मोतीक इल्लेशें काम दिता चिंताप आटोवंक तांकां इल्लेशें सांगता थोडीं सवालां आमी आमच्या जिविताक पळोवया पयलें जावन आजुनी तुमकां समजना आजुनी तुमकां समजना शिसांक खंत हांगासर उंड्याची जेजून विचारिल्ल्या सवालाची न्ही पूण हांगासर तांकां खंत उंडो हाडूना म्हणून जेजू कितेंय सांगतलो म्हणून तांकां खंत आसली पूण जेजू तांचे सांगता आसा येदोळ पर्यंत तांचे सांगतात आसलो आजापा जेजून केल्लीं ताणें पळयल्यांत मागीर तांकां समजना जालें कित्याक तांची मोत दाड्डी जाल्ली तर मोगाच्या भावा भयणीनो म्हजे आनी तुजे जिविताक हेंच सवाल आमी करून पळोवया आजुनी तुमकां समजना हांव जेजूक म्हज्या जिवितांत कितलें समजूंक प्रयत्न केलां जेजू म्हजें सांगता आसा कश्ट येता आसतना हांव रडोन तूं बसता गी म्हाका हें करूंक जायना जेजू कित्याक कुरीस म्हाका तुवें दिलाय असलें चिंताप हांव वाटयता गी म्हणलें सवाल आमी करूंक आज आयची शुभ वार्ता आमकां सांगता आमच्या जिवितांत जेजूक हांव समजलां गी जर हांव सवाल करतां
तर हांव जेजूक समजोना म्हणून अर्थ. म्हज्या कुटुंबादारांतय हांव कितलें समजलां, म्हज्या भुरग्याक हांव कितलें समजलां, म्हज्या आवय बापायक हांव कितलें समजलां, म्हज्या वाड्यांतल्या म्हज्या शेत समारांतल्या त्या व्यक्तीक हांव कितलें समजलां. एक चिंताप आठोवया. दुसरें सवाल आमच्या आनियाळाक, तुमकां तितलेंय पारखूंक कळना, तुमची मोत धाड्डी जाल्या. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, म्हजें काळीज, म्हजें आनी तुजें काळीज दारूण जालां गे, धाड्डें जालां गे. जेजू आसा, जेजू आसले वेळार कितेंच आमी भियेजय म्हणना, मागीर आमी भियोवन आसांव गे. एक सवाल आमी विचारूंक जाय आमच्या जिविताक. आनी तिसरें सवाल जावन आसा दोळ्यांक आनी आमच्या कानाक जावन आसा. दोळे आसून दिसना, कान आसून तुमकां आयकना गी. हांगासर शिसांचे दोळे आनी कान सामा आसले, मागीर कित्याक आसलें सवाल. तांणी आजापां पळयलीं, तांच्या दोळे आनी आजापां पळयलीं, मागीर तांकां चिंता उंड्याची. जेजूची शिकवण तांणी आयकली, मागीर ते तांचे कान धाड्डे जाल्यात, काळीज धाड्डें जालां, मोत धाड्डी तांणी तांची जाल्ली. आमच्या शेत समारा, आमच्या कुटुंबांत कश्ट दूख पळयत आसतना हांवूय तसोच जाला गे. म्हजें काळीज, म्हजें मोन धाड्डें जालां गे. दोळे आसूनय म्हाका दिसना गे, कान आसूनय म्हाका आयकूंक जायना गे, जाता गे. म्हणलें सवाल आमी करूंक आज प्रयत्न करया. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, ही 3 सवालां आमच्या जिवितांत आमी दवरया. जेजू आसतना कित्याक आमी भियोवचें? पवित्र पुस्तकांत 306 फावटी थंयसर बरोवन घाला, भियेनाका, हांव तुजे सांगता आसा. जेजू सर्गाक चडोवण्याच्या पयलें आपल्या शिसांक सांगता, वसा आनी समेस्त परजांचें शीस करा, बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवें तांकां पवित्र स्नान दिया, आनी संवसाराच्या आखेर पर्यंत हांव तुमचें सांगता आसतलो. पळया, जेजून इतलीं बरवश्याचीं उतरां आमच्या मुखार दवरल्यांत. तर मोगाच्या भावा भयणीनो, सोमी आमचे सांगता आसा, सोमी आमच्या संतोशांत आसा, सोमी आमच्या दुखांत आसा, सोमी आमच्या कश्ट आंडवरांत आमचे सांगत आसतो आसा. ताका आमी पारखूंक, ताका आमी समजूंक प्रयत्न करया. आनी तीच कृपा तोच जेजू आम्हा सोमेस्तांक दिवन दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्याच जेजू लागीं आमी मागया. दुर्बळकानीको आयल्यां बेठोन बाबा वायवंडो वो आमचो ओपून दिता आतां वावरामचे चिनयेचो समर्पिता तुका मोग आमच्या काळजाचो भेटयता ये बाबा सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बाबा सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया काणीक जावन आज आमकां स्वीकार तूं कर बाबा. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्रच्या देवा सरस्वती मानून घे. प्रितीच्या बापा, तुजे परजेचो ह्यो याचना मानून घे. भगेवंसू हांव पावल दुसऱ्याच्या तुज्या भक्ताच्या परबे दिसा तुजे महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या याचनाच्या गुणान आमच्या गोवळ्या बराबर आमचे दिसांचे जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर याचना जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं, तुमचे सोवें आसूं.
आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. बागेवंसू हांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाक ही परब संभ्रमूक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकोवण आमचें गिन्यान वच वाडयता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा कोरोसू तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर्तसो गुटू परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. हांवकार मरे देवाचे माये सांगाती, बागेवन जुजे तिचो पती, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र आसा, तुजें राज समको येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशीच संवसारांत आसा. आमचो दिसपत्तो रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्या राजवटकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे लाभुल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D57 पान नंबर 176. सोम्यांक तुका अत्रेकता, तुज्या येण्यान दादोग जाता. सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये, सांगात तुजो हांव अशेता. सोम्या तुका हांव अत्रेकता, तुज्या येण्यान दादोग जाता. सोम्या म्हज्या तुये
काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता विश्वासी तूं मोगाट सोमिया म्हाकाय विश्वासी रागदनिया विश्वासी तूं मोगाट सोमिया म्हाकाय विश्वासी रागदनिया सुखान दुखान पिडेन भलायकेन एक माता तूं ये सोमिया सोम्यान तुका हांव उद्रेकता तुज्या येण्या प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा भगवंसू हांव पावल दुसऱ्याच्या तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आमी वांटो घेतला ह्या कलत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां तेंच सरकार खुनांनी न्हय म्हणून पूण तुका रूप बगून आमकां मेळाशें कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाची उपकार दुसऱ्या वंदितां सर्वोत्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या पोऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां भाग्यवान सुवाव पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वोत्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या पोऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां दैवीक काकूट आमकां उगडली सडवणेची महिमा शिकयली क्रुसाचो गूट जिविता इंडाक तुज्या दिली वडमेलबान भाग्यवान सुवाव पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वोत्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या पोऱ्या गवळ्या दैवीक मोक्ष शिकय तूं आमकां सर्गींच्या बापा
घेवन जुवांव पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी समकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र एवकारिस्ताचो मोग केल्ले परी आमी करूं आनी तो जियेल्ले परी आमी जियोंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार तावन दिल्लें बोगसाणें ताणें आपल्या जिवितान पाळिल्ले परी आमी पाळूं. एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मोगाच्या न्हू ह्या पून तळाक आमी आयल्या. जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत जायतें बरेंपण आमच्या वैयक्तीक जिवितांत कुटुंबाच्या जिवितांत जालां. हें सगळें आमच्या मोती काडन ह्या महान संता खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. भुरग्याक काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत, मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर अर्गां दिल्यांत, परगांवांत काराचें लायसन्स मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिल्यांत, जावयाची विजा रिन्यू जावन कामांत बडती मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यांत. अशेंच साबार जाणांनी मेळिल्ल्या सर उपकारां खातीर देवाक अर्गां दिल्यांत. आमी एक घडीभर अर्गां दिवया. बो काकुळदारा बापा घेवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर उपकारां आनी बरेपणा पासत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत आमकां तुवें फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवासता. ताचे परी घेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सांजू हांव पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या विनंती कर. हे घेवन जुवांव पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंसलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडून पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसडली. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळलोय. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरोवन बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयलोय. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गलती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्ता सारकी जिणी जियो आमकां कुमोग कर. तुजी घेवन जिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुसायल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन मोगाच्या न्हू जायत्यो विनवण्यो तुमी तुमच्या कुटुंबाच्यांनी हांगासर घाल्यात. त्यो आमी जुवांव पावल दुसऱ्याच्या पांयां मुळांत समर्पून दिल्यात. बऱ्या जाग्यार एक आंगड फावो जावच्या खातीर एका चेरक्यान दाक्तेरा सरशी टेस्टाक वचोंक पयशे पाटी मेळोंक दोगां जाणांनी मागलां. एकल्यान CMAची परिक्षेंत बरें करूंक बरें फलितांश मेळोंक, एकल्याक क्रिस्तांव संस्थांत क्लार्काचें काम मेळोंक, दुवेक बरी सैरीक मेळच्या खातीर दोगां जाणांनी मागलां. एका भुरग्याक कानातावन येवचें उदक रावून बरी भलायकी मेळोंक, एकल्याक ताच्या शिकपांत जैत आनी पार्ट टायम काम, एकल्याक बरें काम मेळोंक कुटुंबान संतोश दोडतो जावंक, एकल्याक नकारात्मक संगतींतावन पयस रावून वायटातावन सुटका मेळोवंक, घराचें काम बऱ्या रितीन पोंता पावोवंक, शिरांच्या पिडेन कश्टोवच्या स्त्रियेक बरी भलायकी, एकल्या नामाल पियोन येतावन भायर येवच्याक, एकल्या चलयेची कोंकली ताप आनी गांठी दूख गूण जावंक, भुरग्यांचें देणें लाभच्या खातीर 6 जाणांनी मागलां. दोगांची आतांनी पांय दूख गूण जावंक, भुरग्याची एलर्जी गूण जावंक, जाग्याचे रेकॉर्ड आतान मेळोवंक, कातीच्या तशेंच पाटीच्या दुखीतावन बरेंपण मेळोवंक मागलां. उसमोडीतावन एकल्याक तशेंच पांयांच्या दुखीतावन बरेंपण जोडूंक मागलां. पुताक फावो ती सैरीक मेळोवंक, दुवेचें घर विकून वचोंक आनी नवें घर मेळोवंक, गांठीची आनी पेंकटाची दूख गूण जावंक 13 जाणांनी मागलां. जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, एकल्या स्त्रियेची मोतीची पिडा बरी जावंक, पुताक भुरग्याचें देणें फावो जावंक, भुरग्याचो बाळंतेर बऱ्या रितीन जावंक, बरी सैरीक मेळोवंक, एकल्याक इगर्जेक वचोंक मोतीक उजवाड मेळोवंक मागलां.
बोरी कामां मेळोंक साबारांनी मागलां एकल्यान वायट इश्टागा सोडूंक एकल्याचे क्रिएटिनाचे समस्ये परिहार जावन युरिनाच्या समस्यांत जावन परिहार मेळोंक मागलां वाटेचे समस्ये परिहार जावंक घराक लायसन्स मेळोंक एकल्याच्या कुडींत आसचे किलॉयड आनी फिब्रॉयड गुण जावंक कोर्टाची फॉल्स केसींत जैत मेळोंक जाग्याचे रेकॉर्ड मेळोंक हांगांत उण आसलेल्या भुरग्याक बरेंपण मेळोंक बॅरिनांत आसच्या एकल्याक बरें काम मेळोंक दोगां पुतांक बऱ्यो जिणये सांगातिण्यो फावो जावंक सैरीक मेळोंक 10 जाणांनी मागलां दोगां भयणींक कॅन्सर पिडेतावन बरेंपण मेळच्याक विंगड जाल्ल्या एका कुटुंबान एकवटान जियोंक एकल्याक बरी न्हीद तशेंच आमाल पियोण्यातावन सुटका मेळोंक क्रिस्तीचीं कामां बऱ्या रितीन जावंक जाग्याची नक्षा सारक्या रितीन मेळोंक गरज जागो अडकळ नासतना विकून वचोंक कठीण पिडेन कश्ट नासता एका धर्म भयणीक तिचे कश्ट सोसूंक सोंसणीकाय मेळोंक दोळ्यांची दिश्ट मेळोंक रीण पारी करूंक साध्य जावंक एका तरणाट्यान सुटसुटीत जावन उर्बेन काम करूंक वडिलांक काल जावंक जाग्याची केस सतानितीन इत्यार्थ जावंक कुमेरीच्या जाग्याक बरें ग्रायक येवंक कुटुंबांत आयिल्लीं आनवारां निवरूंक मुखल्या दिसांनी SSLC तशेंच PUCचीं भुरगीं आनी हेर भुरगीं परीक्षा बरोवंक मुखार सरतात तांच्या सर भुरग्यांक परीक्षेन जैत मेळोवंक मागलां बापयच्या बऱ्या भलायके खातीर क्रिएटीन कुडींत नॉर्मल जावंक गोल्ड लोन फारीक करूंक साध्य जावच्याक दुवेक कॅनडा परमनंट रेसिडेंट लाभच्या खातीर पुताक बॅरिनांत काम आनी फावो ती वस्ती एकल्याक मातयाचे केस जडचे रावोंक बोरवेलांत उदक मेळोवंक एकल्या स्त्रियेचे वर्टिकोचे समस्ये परिहार जावंक आनी एका भावाक फाल्यांच्या दिसा ओपन हार्ट सर्जरी आसा सारकें बऱ्या रितीन जावंक ऑपरेशन जावच्या खातीर मागलां अशेंच सबारांचे इरादे घेवन आमी ह्या पुंतळाक आयल्याव ते एक घडी बोर मौनपणी जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांतर सर्गींच्या बापाक समर्पून दिवया जें कितें आमी बावडटान मागलां तें सगळें आमच्या पत्रोन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या विनवणे मुखांतर फुडल्या दिसांनी आमकां लाभतले म्हणली आमची हर एकल्याची पातयेणी तूं आमकां पाव येवकरीच तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता मोगता संगी सर्गींच्या राज्यांत तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाकाणू आमकां फावो जावं आमेन आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पथकां बगस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नामान मोरये कृपेन बरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजू भगवंती मोरये देवाचे मोये मोपयांका ते विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसा आदी तसा आतां आनी सदां सर्वथा आमेन पिडेस्तांचेर आशिर्वाद सोम्याचे नावी आमचो आधार थानेर असला सर्गानी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मारिफात सर्व तराच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेंत सांपडलेल्यांक तुवें मोवाळाई दाखयली आनी तांकां गूण केली तेच परी तुजो सेवाक बगेवून जुवांव पावलो दुसऱ्यान आपल्या बगेवंत जिणे मुखांतर तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग तुझ्या परचेन भोगोवंक आनी भावार्थान जियोवंक प्रेरण दिलें ताचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमचे कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतलें विघ्नांतलें आनी आडवरांतलें आमकां निवार आमच्यो सर्व विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर तें आमकां फावो कर म्हणून आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो बगेवंत जुवांव पावल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता ताची महिमा आनी संतोष देवातावन येता तो सुदेव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दिव
आमेन. भगवंतू सुवां पाव दुसऱ्याच्या मागण्यान सर्व वायटांतले तुमी सुटूं ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साखरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळूं. आल्तारीचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोश बरीत आसा. ताचे देखीन संतीपणाची जिणी जियोंक तुमकां प्रेरण मेळूं आनी एक दीस त्याच सर्गींच्या आमच्या बापाच्या घरांत ससनीक संतोष भोगोवंक तुमी फावो. आनी सर्व पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सोबे आसूं आनी तुमकां सदां राखूं. आमेन. मोगाच्यानो आयच्या ह्या बागी दिसा सक्रामेंताचें आराधन सोलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन आमच्या कश्टांत आमी तिरासाण सांबाळली जाय आनी कश्टांत कोण तीर रावता तो निजाकी बागी हो विशय घेवन आमकां अर्था बरीत शिकोवण दिवन हो सगळो वेळ आमचे सांगाता करसिल्ले मनादीक बाप जॉन्सन पिरेरा गांवान मेरे माजल पिरगजीचे वमजूर आमी म्हणटा. प्रस्तुत कोसे सावन सायबिणीची पिरगज उर्वा थंयसर सहाय्यक विगार जावन आसात. ते हांगासर येवन आमचे खातीर तांणी मागलां, तांचो वेळ आमचे खातीर दिला. भोव सुटसुडीत आनी हुशार याजाक सेमिनारींत आवनूच म्हाका तांची वळख आसा. ते तरबेतीक आसता आसतना हांवें सेमिनारींत आसलो आनी भोव मोवाळ व्यक्तित्वाचे याजाक तांचो वेळ आमचे खातीर दिवन आमचे खातीर मागल्ल्या खातीर तांचो तुमच्या सुमेस्तांच्या तर्फे हांव उपकार बावडटां आनी तांच्या याजाकी जिवितांत भरपूर संतोश तृप्ती तांकां फावो जावं म्हूण मागता. देव बरें करूं फादर. आनी आतां आयच्या दिसा जेवणाक स्पॉन्सर रावुल्ल्यांक तशेंच आयच्या दिसा मुड्दोम दिल्ल्यांक आमी मानाच्यो वाती वांटलेल्या मनादीक जॉन्सन पिरेरा हांणी ह्यो मानाच्यो वाती आमच्या दानींक दी जाय म्हूण हांव तांच्या लागीं उपकार मागतां. आयच्या दिसा आमकां जेवण वदाक सून दिलां धर्मार्थ जस्टीन पायस सां पावल वाडो. तांचेर देवाची विजनार आशिर्वादां आमी मागता. जुवांव पावल दुसरो तांचेर आनी तांच्या कुटुंबा जिविताचेर भरपूर बेसांवां घालून दी. आयच्या दिसा मुड्दोम दिवन आमकां कुमोक दिला केल्या पेड्रीक लिल्ली पायस सां पावल वाडो, नेल्सन पिंटो पुना, विल्सन पिंटो पुना, जोसेफीन मिरांदा फेरार, जसिंता वेगास बंटवळ, फेल्सिटा मिनेजस सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, सिसिलिया डिसोजा सान फ्रांसीस दुसरो वाडो, फेलिक्स इल्डा डिसोजा आंबेंबळ, रायन लोबो आनी कुटाम नित्यादार वाडो, अनिता पेरीस फेजार, लिल्ली पिंटो, लिल्ली साल्टाना किरें, लॉयड फेर्नांडीस सान पावल वाडो, रोविन पिंटो सान पावल वाडो, मेल्विन रॉड्रिगस सान जुजे वाडो, स्टीवन मोरास सान पेद्रू वाडो. मुड्दोम दिल्ल्या सोमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावात. आतां आमी जेवणाचेर आशिर्वाद मागतले. हांव सर्गींच्या भोव मोगळा बापा, ह्या पूर्ण शेताक हांगासर येवंक आम्हा सोमेस्तांक तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका रणी रावता. सदांच मोग करचो तूं आम्हा सोमेस्तांक तूं राखताय, सांबाळताय आनी तुज्या मोगांत आमकां तीर करताय आनी अशें आमचें जिवीत जियोंक तूं तुजो आदार आमकां लाभयताय. सर्गींच्या मोगाळ बापा, हांगासर आयिल्ल्या सर्व भक्तिकांचेर तुजी दाराळ आशिर्वादां वत. हें दान जेवण हांगासर दान करून दिलां तांचे वयर तुजी आशिर्वादां वत.
जेवण तयार केल्ल्यांचेर आनी तशेंच जेवण सेवच्या आमाचो मेसांचेर तुजी दराळ आशिर्वाद वत आनी हें जेवण सेविल्ले वरवीं आमच्या कुडीक घटाय मेळूं मोतीक समाधान मेळूं आनी तुज्या शेतांत वावरूंक आमकां धैर्य लाभो म्हूण मागता हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. Subang paudusro santu aduni kalandlo ternatia to apurba yeso kutumak to badrasro sarvang sarman wallo ternatia to apurba yeso kutumak to badrasro sarvang sarman wallo Srish goli povesa beso Krista dar ugdong bullo dillo Eucharistan so mokshikailo Bhaktum bhage bon morieso Srish goli povesa beso Krista dar ugdong bullo dillo Eucharistan so mokshikailo Bhaktum bhage bon morieso Bhage bon zuwa paudusro Santu aduni kalandlo Ternatyam tum apurba yeso Kutumak tum badrasro Sarvang sarman wallo Ternatyam tum apurba yeso Kutumak tum badrasro Sarvang sarman wallo Mogal putha sove Amkar Maria आशीर्वादे आमका बगे वंजुम पाव दुसऱ्या बगे कुसाचे करवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे